नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. जायका केशींत दिगंबराक अटकपूर्व जामीन. अटक जाय कित्याक ताची कारणांच पोलिसांनी केल्ली ना स्पष्ट. हायकोर्टांत आव्हानाची क्रायम ब्रांचीची तयारी. मुख्यमंत्री म्हणटा कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाक आव्हान दिवप काय ना ते क्रायम ब्रांच थारायतली. दिगंबर आनी ताची घरकान्न म्हणटात देवघट. 8वी मेरेन भुरग्यांक फेल ना करपाचो निर्णय जावं येता रद्द. परीक्षेचो भंय नाशिल्ल्यान भुरगीं शिकनात म्हूण गोंय धरून चडशे राज्यांचो विरोध. आनी नेरुलच्या काली मातेच्या देवळाची नासधूस. गांवांत तणाव. 150 वर्सां पोन्ने देवळाची नासधूस. गांवचो लोक चाळवलो. सरकारान चवकशी करची म्हूण मागणी. खबरो विस्तारान. दिगंबर कामत निमण्यास सुटलो. कामतीक जायका केशींत बुधवारा कोर्टान अटकपूर्व जामीन दिलो. केशीचो तपास करपी अधिकाऱ्यांनी दुबावीत कामतीक अटक करपा फाटली मुख्य कारणां कोर्टा मुखार स्पश्ट करपाक जाय आशिल्लीं. मात कोर्टा मुखार तशी ठोस कारणां येवंक नात म्हूण कामतीक जामीन मंजूर करतना कोर्टान निरीक्षण केलां. ह्या जामिनाक क्रायम ब्रांच हायकोर्टांत आव्हान दितली. ह्या फाटभुंयेर चर्चिलांनी आतां कोर्टा मुखार जामिनाक नव्यान अर्ज घाला. कोर्टान दिगंबराक जामीन मंजूर केल्या उपरांत मडगांवां दिगंबराच्या समर्थकांनी जल्लोश केलो. दिगंबर घरा पावलो तेन्ना कार्यकर्त्यांनी ताका मोठे उमेदीन येवकार दिलो. दिगंबर म्हणटा ताचो देवार विश्वास. I am a strong believer in God. I always have. In fact, some papers brought also. And God always supports the truth. This is my belief. पणजेच्या स्पेशल कोर्टान प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला दिगंबर कामतीक अटकपूर्व जामीन मंजूर करतना निरीक्षणात नोंद केल्या ती अशी. कोर्ट म्हणटा जायका लाच प्रकरणात प्रथमदर्शी तथ्य दिसता. आरोपी साक्षीदारांचेर दबाव हाडपाक शकता हें एक राजाव सोडल्यार कोर्टा मुखार आनीक ठोस असो कसलोच दावो वा पुरावो क्रायम ब्रांचीन दवरिल्लो ना. दिगंबर तपास अधिकाऱ्यां मुखार चवकशेत 2 फावट हजर जालो. आरोपीक अटक करपा खातीर तपास अधिकाऱ्यान ठोस कारणां कोर्टा मुखार मांडपाक जाय. तपास अधिकाऱ्यांक कामतीची 2दा चवकशी करूनय तशें ठोस रजाव मेळिल्ले ना. जायका लाच प्रकरणांतली एक फायल गायब आशिल्ल्यान ती आरोपी दिगंबर कामती कडेन आसा आनी ताका अटक केली ना जाल्यार तो त्या फायली कडेन मेतेर जावंक शकता म्हूण तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे कोर्टा मुखार आयले. ताचेर कोर्टान आपलें मत मांडलें ते अशें. कोर्ट म्हणटा आरोपी 2012 सावन सत्तेर नाशिल्ल्यान गायब आशिल्ली फायल एक तर आदलो जायकाचो प्रकल्प संचालक वा PWD कडेन आसतली. ती फायल आरोपी आपले कडेन तेन्नाच्यान दवरपाक शकता ही गजाल कोर्टान न्हयकारली. खंयच्याच साक्षीदारान दिगंबर कामत मुख्यमंत्री पदावेल्यान देंवले उपरांत जायकाची फायल गायब जाल्या अशें सांगूंक ना. आनी तशीच खंयचीय फायल गायब आसल्यार दिगंबराक अटक करिनासतना सुद्धा क्रायम ब्रांच ती फायल मेळोवंक शकता. राजकीय फाटभूंय आशिल्ल्या मनशाक समाजांत मान आसता. मान आसलो म्हूण साक्षीदारांचेर तो राजकीय दबाव हाडटलो हो पोलिसांचो दावो पुरावे आसल्या शिवाय कोर्ट मान्य करूंक शकना. Our application for anticipatory bail has been granted subject to giving a bond of 1 lakh rupees and like surety amount. Certain conditions have been laid which we will comply with. सरकारी वकील म्हणटा कोर्टाच्या ऑर्डरीन ताचो अपेक्षा भंग जाला. The court has granted the anticipatory bail plea of Mr. Digambar Kamath. I can only say one thing, I am very confused today. Why, sir? It has gone against my expectations. That is why it is a little confusing. दिगंबर कामतीक कोर्टान अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्या उपरांत ते फाटभुंयेर कादयेत आशिल्ल्या चर्चिलान स्पेशल कोर्टा मुखार नव्यान जामीन अर्ज घालो. चर्चिलाचो अर्ज ब्रेस्तारा कोर्टा मुखार सुनावणे घेतलो. समान न्यायाच्या फाटभुंयेर आपल्याकूय जामीन दिवचो म्हूण चर्चिलाचो आर्ग्युमेंट. कादयेत आशिल्लो जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक ए वाचा सुंदरूय कोर्टा मुखार नव्यान जामीन अर्ज घालपाचे तयारेत दिसता. इतले मजगती बुधवारा कोर्टान हवाला एजंट रायचंद सोनीकूय जामीन दिलो. दिगंबराक जामीन दिवपाच्या निर्णया आड क्रायम ब्रांच हायकोर्टा मुखार वचपाची तयारी करता. The Panji Special Court has granted anticipatory bail to former Chief Minister Digambar Kamath in JICA bribery case. The court has granted this anticipatory bail
putting certain conditions, like Digambar Kamath has to furnish a bail bond of 1 lakh rupees, and he has to be available before the investigating officer whenever he calls him. With video journalist Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाक हायकोर्टान आव्हान दिवप काय ना ते क्रायम ब्रांच थारायतली म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. दिगंबर कामत आनी ताची घरकान्न म्हणटात दिगंबरा बरोबर देव आसा, ताका कोणाचोच भंय ना. नागपंचमी दिसा दिगंबर कामतीक कोण पावलो ताचेर गोंयभरच्यान वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया येत आसात. दिगंबर कामतीक बेल मेळ्ळ्या वॉज क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन वॉज सो वीक दॅट तुमी ताका रिजेक्ट जावपाची प्रेझेंट करपाक it is crime branches इन्व्हेस्टिगेशन इतलें वीक आसलें no, I don't think. जाल्यार They have to think. पण जाल्यार तुमी कॅन्सलेशन ऑफ बेलाक फुडें वयतले Apply- तुमी डायरेक्ट करतले It will be the decision of crime branch. आमी पुलिशेक दिवपाचें हांवें काम केल्लें आसा. At any point of time, did you see me interfering in the matter? ना न्ही. त्यामुळे क्रायम ब्रांचाक जर दिसता आसात तांचेर खंयच्या गोश्टीचो महत्व किंवा गांभीर्य कोर्टान घेतलें आसात आनी इट इज अ जेन्युइन केस टू टेक इट फॉर द हायर कोर्ट, जाल्यार क्रायम ब्रांच इज फ्री टू डू दॅट. दे नीड टू रिकमेंड. ओके तुमचे कडेन येयल्यार तुमी गो हेड दितले. हय, हांव फोर्सान सांगचो ना. तांचें जर मत आसा फुडें व्हरची ती बरी केस आसा म्हणून, जाल्यार म्हजे कडेन आयलो प्रपोजल जाल्यार हांव व्हर म्हणटलो. ओके तो अशें कर न्ही, ताका बशिल्ले कडेन सगळो मिनिस्टर जालो, सगळे सीएम ताका बशिल्ले कडेन मेळ्ळे. सगळे देव म्हजे म्हऱ्यान आसा आनी आमचे दोगांय बरोबर देव आसा. कोण कांय करपाक शकपाचो ना आमकां कितलेंय आयल्यार. दिगंबर कामतीक बेल मेळप मे बी एज पर द नॉर्म्स, एज पर द रुल्स. अशें एकाच कारणाक लागून एकट्याक एक डिसिजन आनी दुसऱ्याक दुसरें डिसिजन अशें कित्याक जालां? कितलेशेच लोक हांगा म्हणटात जात वयर काडून क्रिश्चनाक भितर घाला आनी ह्या बामणाक सोडलो. बट अकॉर्डिंग टू मी द कल्प्रिट शूड बी punished. Justice मेळुना जाल्यार there are various redressal avenues that are open. I think crime branch should go to High Court, appeal to High Court against this decision on the anticipatory bail. चोर कितलोय धांव, साबाक शिक्षा जावपाक 6 वर्सां लागली, याकूब मेमनाक शिक्षा जावपाक 22 वर्सां लागली. वेळ जरी लागलो चोर कायद्याच्या खचाट्यांतल्यान सुटूंक शकना. कायदे तज्ञ म्हणटात कोर्टाचो निर्णय सारको आसा, पुराव्या शिवाय कोणाकूय अटक जावपाक शकना. Grant of bail order which I've read, it's an absolutely judicious order. He absolutely deserved to be on bail, and the court has risen to the occasion and granted this bail irrespective of the pressures that were around or that the pressures that were on the court. So I think it's an absolutely great order. From day one I have said that there is no need of custodial interrogation, and the court has given him bail because there is violation of 41A of the Criminal Procedure Code. Whatever reasons the court has given, it is immaterial. He deserved to be free because at this stage it appears there is no substantial evidence to implicate him in the crime. प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान मडगांवचो बीजेपी मंडळ अध्यक्ष चंदन नायका कडेन संपर्क केलो, मात ताणेन उलोवपाक न्हयकार दिलो. जाल्यार बीजेपीचो रुपेश महात्मे मडगांवा भायर आशिल्ल्यान उलोवपाक मेळ्ळो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 8वी मेरेन भुरग्यांक फेल ना करपाचो निर्णय रद्द जावं येता. परीक्षेचो भंय नाशिल्ल्यान भुरगीं शिकनात म्हणून राज्यांनी ह्या पद्दतीक एकमतान विरोध केल्ल्यान केंद्रान तश्यो हालचाली सुरू केल्यात. केंद्रीय HRD मंत्रालयान दिल्ली घेतिल्ले शिक्षण मंत्र्याचे परिशदेन गोंय धरून 19 राज्यांनी निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण नेट लायलो. तरीकय केंद्रीय मंत्रालयान राज्यां लेखी हयकार मागला. डिसेंबरांत नवे शिक्षणीक धोरणाचो पयलो मसुदो जातलो. भुरग्यांच्या फाटीवेलें पुस्तकांचें वजें ल्हव करपाचेरय स्कुलांक मार्गदर्शक तत्वां दितले. जितने शिक्षा मंत्री उपस्थित थे उन सब ने लिटरली खड़े होकर यूनानिमसली भारत सरकार से अपील की कि आप इस नो डिटेंशन पॉलिसी को रिवोक कीजिए. किंतु भारत सरकार का ये मानना है कि रिपोर्ट आज टेबल हुई है, इस पर सभी प्रदेश की सरकारें चिंतन करके लिखित रूप में अपना वक्तव्य अथवा अपना दृष्टिकोण भारत सरकार के पास भेजे. जो भारत सरकार ने ये निवेदन केब के प्लेटफॉर्म पर किया तो सभी मंत्रियों ने इसको स्वीकार किया
किंतु रीएम्फसाइज किया कि वो चाहते हैं कि ये रिवोक हो. दिल्ली जाल्ले शिक्षण मंत्र्यांचे बसकेक गोयचो शिक्षण संचालक गजानन भट गेल्लो. गोंयानय नो डिटेन्शन पॉलिसी नाका म्हूण परिशदेन सांगला म्हूण ताणें प्रुडंटाक सांगलें. 8वी मेरेन भुरग्यांक फेल ना करपाचो निर्णय चुकीचो म्हूण गोंय तशेंच बाकीच्या 21 राज्यांनी केंद्रीय HRD मंत्र्यांक सांगला. गोंयच्या शिक्षणीक संस्थांक नो डिटेन्शन पॉलिसी नाका. ह्या पॉलिसीक लागून नापास जावपाचो भंय नासता म्हूण भुरगे शिकनात. की नो डिटेन्शन येयल्या कारणान की भुरगे ते सगळ्यो गजाली सिरियसली घेता अशें ना. म्हणजे आतां शहरान बी घेवपाक लागल्या कित्याक शहरांतले पेरंट चड कॉन्शियस आसता. पेरंट्सांक आपल्या भुरग्यांक आसता पूण ज्या कडेन थोडेशे भुरगे फर्स्ट जनरेशन लर्नर बी आसा तेंचो कांयच हें करना किंवा आवय बापूय कमी शिकलेले आसात किंवा आवय बापायक जर घरा कडेन तितलो वेळ दिवपाक मेळना आसत जाल्यार त्या भुरग्यांचेर तेजो चड वायट परिणाम जाल्लो आसा. आमी जेन्ना गोंयभरांच्या हेडमास्टरांकडे उलयतना लक्षांत येयलें की बरेच विदेश स्कुलांनी भुरगे आतां अभ्यास हो सिरियस घेयना म्हणजे जे पद्दतीन घेताले ते. आनी जेणे करून मागीर अशें जालें की 9थाक आमचे कडेन चड भुरगे डिटेन जाता. म्हणजे 8वी पर्यंत सगळे फुडें व्हरता आनी 9थाक बरेच स्कुलांनी 9थाक चड डिटेन जावपाक लागले. सो हो सगळो इफेक्ट म्हणजे कसो ते 3-4 वर्सां जालीं आतां की भुरग्यांक पर्यंत एक मेसेज गेली की ना आमी चड अभ्यास करना सुद्दां पास जातले. म्हणजे पयलीं अशी एक पद्दत आशिल्ली घरा कडेन आवय बापूय सांगताले भुरग्यांक अभ्यास कर नाल्यार फेल जातलो म्हणून. पूण आतां तें सांगूंक मेळना कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की 8वी पर्यंत तो कांयच करना सुद्दां पास जातलो. स्कुलांनी वचपी भुरग्यांचे फाटीचेर कितले वजे आसचे ताचेर भलायकी मंत्रालय HRD मंत्रालयाक शिफारस करतले. ते प्रमाण स्कुलांक मार्गदर्शक तत्वां वतली. कि एक टेम्पलेट हम हर राज्य को भेजेंगे. राज्य की सरकारें हमें बताएं कि उनके राज्य में वो क्या वो टेम्पलेट या गाइडलाइन देने वाले हैं ताकि वहां पे बच्चों को सहूलियत मिले, थोड़ी बहुत राहत मिले. लेकिन ये चर्चा सभी राज्यों के साथ हुई है. जी गोंया सयत चडशा राज्यांक नो डिटेन्शन पॉलिसी नाका जाल्या. 15 दिसां भितर राज्यांक तशे लेखी हयकार केंद्राक धाडचे पडटले. येता ते नोव्हेंबरान नवे धोरणाचेर चर्चा जावन डिसेंबर म्हणल्यार धोरणाचो पयलो मसुदो तयार करपाचो HRD मंत्रालयाचो प्लान चल्ला. ब्युरो वांगडा महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.